बायणा पॉवर हाऊस आशिल्ल्या सुवातीन नवो कमर्शियल प्रकल्प येता। 18 कोटी रुपयांच्या ह्या कामाची सुरवात फुडल्या म्हयन्या सावन जातली। ताका लागून सद्याक जे दुकानदार हांगा आसात तांकां दुसऱ्या सुवातींत व्हरतले। या प्रकल्पाच्या कामा खातीर 1.5 वर्स लागतले अशी माहिती दाजी साळकार हांणी दिल्या। दुकानदारांनी या सप्तका भितर दुकानां दुसरे कडेन हालोवची अशें कळीत करपाक शेनवारा दाजीन या दुकानदारांकडेन चर्चा केली। आम्ही पहिला बायणा पॉवर हाऊस आशिल्लो पयलीं हांगा आनी लोकांक आमी रिहेबिलिटेट केले। सो आतां खंय तरी प्रोजेक्ट बांदता आसतना हे सगळे जे आमचे हांगा धंदो करपी आसा आमचे भाव आसा तांकां आमी सांगलां की 1 तारखे पयलीं शिफ्ट जाया म्हणून। सो आमकां हांगा काम स्टार्ट करपाक बरें पडटलें। आमी सुद्दां तांकां बेगीन कित्याक करता कित्याक आज तुमी फीश मार्केट पळयलां, आज 1 वर्सा भितर फीश मार्केट रेडी जावपाक पावलें। सो आमी तांकांय सांगलां तुमी जितले बेगीन शिफ्ट जातले तितलें आमकां काम करपाक बरें पडटलें आनी त्या खातीर तेय सगळे एग्री जाले। आनी बाय सोमार मंगळार आमी सगळ्यांक शिफ्ट करून म्हणजे हांगा प्रोजेक्टाक स्टार्ट करता। अरावंड 18 कोटीचो प्रोजेक्ट हांगा बायणा पॉवर हाऊस येता, तातूंत शॉप्स आसतली, वयर हॉल्स आसतले। असो करून एक कमर्शियल प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटी खातीर म्युनिसिपालिटी बरी स्टेबल जावची म्हणून आमी हो प्रपोज केला। त्या खातीर हो आतां काम स्टार्ट जाता। तांकां खंत की जर तांकां हांगा शिफ्ट केलें फाल्यां तांकां रिटेन करपाक मेळटलें काय ना? ताचे खातीर MMC जावं कितें होच भंय सगळो नुस्तेकारांकूय आशिल्लो। तांकां कोण मदीं मदीं कितें फील मारता असो जावं नकळो म्हणून आज नुस्तेकारां कशी हॅपी आसा तशें ते हॅपी जातले। आनी तांकां आमी लेटर दिवन तुमकां रिहेबिलिटेट करता। म्युनिसिपालिटीचें लेटर हें कोणाचें हांव बरोवन दिना। म्युनिसिपालिटी जेन्ना तुका लेटर दिता की तुमकां आतां रिहेबिलिटेट करतले म्हूण परते हांगा, तेन्ना म्हाका दिसता ताजेर कोणेच डावट घेवपाक जायना। ताका सद्याक तांकां शिफ्ट करपा खातीर खंय अरेंजमेंट केल्ली आसा? आमी थंय ब्रीज आसा पळय सी बिल्डिंगे कडेन, थंय तांकां सगळ्यांक दीस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणजे 1.5 वर्सा खातीर। पूण आमी तो प्रोजेक्ट 1 वर्सा भितर कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न करता।